मनुष्याले देहाक रोग येतना ते रोगाचे समाधान कितीरी आम्ही वैद्यालया वचून तक जाव कजलेलं वखद गी औषध गी नाही मात्र गी घेवचे आम्ही करताची ताचे समाधान आमकां मेळू पुरो जाल्यार कितलेगी रोगाक शस्त्रचिकित्सेनाची समाधान जेवचे आणि रोगाचे नियंत्रण साध्य ह्या कारणारी आम्ही आज हृदयाचे शस्त्रचिकित्सा विशयारी माहिती घेऊया. नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीरी ನೇರಪ್ರಸಾರರಸ್ची कार्यक्रम आरोग्य भाग्य हाका तुमक सर्वांक स्वागत. आज आम्ही आरोग्य भाग्याचे 33 उपाख्यान म्हळ्यार 33rd एपिसोडाक येवन पावलेंचे. आज आम्ही चयन केलेले विषय हृदयाचे शस्त्रचिकित्सा थोरॅक्सिक सर्जरी और सर्जरी ऑफ थोरॅक्स ह्या विषयारी माहिती दिवच्याक आज आमगेल मध्य आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध हृदरोग शस्त्रचिकित्सज्ञ डॉक्टर सूरज पै एम हानी. डॉक्टर सूरज तुमकां उपाख्याना स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर सूरज पै एम हानी कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांतू तांगेले MBBS आणि MS इन जनरल सर्जरीचे फावो कोर्नो पांडिचेरीचे जिप्मरांतू कार्डियोथोरासिक अँड वॅस्क्युलर सर्जरींतू MCH कोर्नो ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC असिस्टंट प्रोफेसर इन कार्डियोथोरासिक अँड वॅस्क्युलर सर्जरी डिपार्टमेंटांतू तांगेली सेव दिता आसाची. तशीची तांणी मस्त ट्रॅव्हलिंग करची सायकलिंग करची तांकां मस्त इष्ट म्हणून तांणी सांगिल्लें आसा. आतां डॉक्टर सूरज आमी एक हृदयाचे एक रोग म्हणटना आमकां मस्त नमनेचे पुरो एक आयडिया म्हणून येता म्हळ्यार हृदय म्हळ्यार कसो पुरो तांतू पार्ट्स आसा म्हूण सांगून तशें म्हणून आतां कार्डियोथोरासिक अँड वॅस्क्युलर सर्जन म्हळ्यार कसो म्हणून तुमी आमगेले विक्षक आसा सांगता काय? CTVS म्हळ्यार कार्डियोथोरासिक अँड वॅस्क्युलर सर्जरी हातूंत 3 कॉम्पोनेंट आसता, 3 भाग आसता. सुरवेचे कसं म्हळ्यार कार्डियो हार्टा विशय हार्टाचे सर्जरीचे विशय. सेकंड थोरासिक म्हळ्यार हृदया भितरी हार्ट मात्र अशें न्हय, लंग्स आसता, विंगडे स्ट्रक्चर्स आसता ते आमी मागीर उलोवचे आसा. आनी वॅस्क्युलर म्हळ्यार रक्तनाळाचे ह्या 3 विशय डील करचे एक कार्डियोथोरासिक अँड वॅस्क्युलर सर्जनान. तंतू कार्डियाक म्हळ्यार चडावत रितीरी ओपन हार्ट सर्जरी एक तांतू सुमार विविध नमनाचे आसता. वॅल्व रिप्लेसमेंट आसता, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी कसले आशिल्ले तांणी करेक्ट करचे आसता. एक बायपास सर्जरी म्हूण आसता हार्टाचे त्या सकट आसता. थोरॅसिक सर्जरी आमी आज उलोवचे विशय हार्ट सोडून विंगड सुमार सकड विशय आसता हृदया भितरी त्या पळोवचे त्या डील करचे थोरॅसिक सर्जरी म्हणून. आतां थोरॅसिक सर्जरीन तूं कसं म्हळ्यार मुख्य जावन लंग्सा विशय आमी पळोवचे. लंग्साची सर्जरी एक सर्जन म्हळ्यार जन लेक्च्या पुरोवची सर्जरी मात्र करता डॉक्टर म्हणून विशय न्ही, सुमार विंगड विशय पळयतांची आमी. सो एक पंत सर्जरी समेत घेवची पडटा लंग्साक. तशेंची विंगड स्ट्रक्चर्स आसता. हार्टाच्या येद्राक आनी हार्टा मातशी सुमार सकड नमनाचे अंग आसाची ताजे विशय ताका आमी ब्रॉडली मिडियास्टेनम म्हणचे, मिडियास्टेनल सर्जरी म्हणचे. सो मिडियास्टेनम म्हळ्यार चडावत ते ट्युमर्स तसले नमनाचे आसता. ट्युमर्स म्हळ्यार कॅन्सर अशाक पुरो कॅन्सर नाशे आमी म्हणचे बिनाइन आनी मॅलिग्नंट म्हणून तशी 2 विधाचे आसा पुरो. सो मिडियास्टेनम ताजेतला पळयल्यार एक सब स्पेशालिटी अशें म्हणत म्हण येता. सुमार जन मिडियास्टेनल सर्जरी मात्र करतले आसाची. सो एक जनरल थोरॅसिक सर्जन म्हळ्यार लंग्साचे, मिडियास्टेनमाचे आनी डायफ्रम अँड ऑल्सो चेस्ट वॉल समेत पळयतांची. हाजे विशय कसले सर्जरी करचे आसल्यार एक वखद दिवचे समेत आसल्यार ह्या सकट पळोवचे एक थोरॅसिक सर्जनान. वॅस्क्युलर सर्जन म्हळ्यार रक्तनाळाचे चडावत रितीरी आर्टरीज ताजे विशय मात्र पळोवचे. आर्टरीज आनी वेन्स म्हणून 2 नमनाचे रक्तनाळाचे मुख्य जावन चडावत ताजे सर्जरी जावचे आर्टरीज ताजे वेरी. कसले ब्लॉक असल्यार ताका एक बायपास करचे म्हणून आसता, एक सना ब्लॉक असल्यार त्या काडूं जाता. अशी
तुम्ही एक इतली नमनेच पुरा काम करू शकता एक कार्डिओथोरॅसिक वॅस्क्युलर सर्जनानं म्हणून तुम्ही आज सांगले आता ती एक सामान्य मनशानं एक रोगी जावन आशिल्ले एक सामान्य मनशानं तुमगेला येवची कशी म्हणा तांकां दुसरे डॉक्टर जावन तुमगेला पेटोवची की नाही तांणी जावन तुमगेला येवचे आता CTVS म्हळ्यारी एक सुपर स्पेशालिटी म्हणून म्हणतांची आम्ही आमगेले MBBS आणि MS जनरल सर्जरी करतरी ताजे नंतर या एक स्पेशलाइज करचे सो चढ़ावत ರೀತಿಯಲ್ಲಿ आमगेला पेशंट्स डायरेक्टली येनांची येते एक पेशंट आका ಗೊತ್ತಸನ तक हार्टाचे ತೊಂದರೆ ಅಸ तक सर्जरी जावಕ एक लंग्सा ತೊಂದರೆ अस तक सर्जरी जावಕ म्हणून एक पेशंट आका कळना चढ़ावत ರೀತಿಯಲ್ಲಿ तंक विंगड डॉक्टर्स एक जनरल सर्जन अशा पुरो एक पल्मोनॉलॉजिस्ट अशा पुरो चढ़ावत ರೀತಿಯಲ್ಲಿ पल्मोनॉलॉजिस्ट असांची तांणी पळोवन एक पेशंट आका आमकां रेफर करचे कसं म्हळ्यार सर्जरी अगत्य पडू पुरो म्हणटा मनशाक तशी जावन आमकां चढ़ावत ರೀತಿಯಲ್ಲಿ एक रेफर जावन तशी इंची एक जनरल फिजिशियन्सांक लागीं पेशंट्सान फस्ट वचचे कसले ತೊಂದರೆ असले ಕೂಡಲೇ तांणी एक इव्हॅल्युएशन करतांची पेशंट्सांक इव्हॅल्युएशन जतरी तांकां कसला ತೊಂದರೆ आसा म्हणून एक समंची कळतरी ताजे नंतर रेफर जावन विविध डिपार्टमेंट्स आवच्छे तशी आमगेली स्पेशालिटीक येवचे रेफरेन्सेस चढ़ावत पल्मोनॉलॉजिस्ट आदकून एक जनरल फिजिशियन आदकून एक जनरल सर्जन आदकून अशे रितीर येवचे तशें जाल्यार एक तुमगेला सीधा येवन कोणी मेळना दुसऱ्यान तुमकां रेफर केलेले निमित्त तुमकां ताजे ते रोगाचे समाधान दिवचे साध्य म्हणून तुमी सांगचे आतां एक आमी आमगेले भासाभास चिके मुखार करचे फुडें हांव कसो लेखता म्हळ्यार आमगेले विक्षकांक हे रचनाक्रम या एनाटमी ऑफ द थोरॅक्स कळूचे अगत्य आसा गरज आसा म्हणून कित्याक म्हळ्यार त्या कळल्यार आमकां कसो पुरो अंग खंय खंय आसा म्हणून एक विशय माहिती मेळटा म्हणून तशें जावन आमगेले एक विक्षकांक एक संक्षिप्त जावन तुमी एनाटमी ऑफ द थोरॅक्स सांगता काय आतां आमी एनाटमी ऑफ द थोरॅक्स म्हळ्यार चेस्टा भितरी थोरॅक्स म्हणचे चेस्ट म्हळ्यार हृदयाक आमी थोरॅक्स म्हणचे मेडिकल टर्मिनॉलॉजी सो कसो आसता म्हूण सकड सांगचे म्हण जाल्यार मुख्य जावन हार्ट आनी दोनी लंग्स आमी इतले विशय आलोचन करचे हृदया भितर कसो आसा म्हणून कोणी निमगेल्यार बट त्या सोडून विंगड सुमार स्ट्रक्चर्स आसा आमी भायर देखून सूट केल्यार चेस्ट वॉल म्हणून म्हणटांची चेस्ट वॉल म्हळ्यार रिब्स हड्ड आनी ताजे मसल्स ताका चेस्ट वॉल म्हणचे ह्यांची स्ट्रक्चर्स देखून सुमार नमनाचे डिजीज अशा पुरो ह्या स्ट्रक्चर्सांतू ट्युमर्स जावचे साध्य आसा चेस्ट इंजरी म्हणून एक टॉपिक आसा आमी मागीर उलयता ताजे विशय सांगुयात तशी आतां चेस्ट कॅविटी भितरी दोन लंग्स आसता आनी एक हार्ट आसता हार्ट मदें आसचे चिक्के लेफ्टाक जावन आसता आनी ताज्या सायडा दोन लंग्स आसता रायट लंग चिक्के हॉड लेफ्ट लंगा पशी तुम्ही पिक्चर पळयल्यार तुमकां दिसच्या पुरो आनी रेड कलर आसचे तुमी लंग्स म्हणचे त्या आमगेल्या हृदय गुडा भितरी दोनी लंग्स आनी तुमकां ते दिसता कसो म्हळ्यार लंग्सा वार वचाक एक वाट त्या ट्युबाक त्या पायपाक विंड पायप म्हूण म्हणटांची ट्रेकिया म्हणचे ताका तशी ताजे तुग तुमकां दिसच्या पुर थंय लंग्साचे आनी ते खाल अशें जागो थंय हार्ट अशें जागो ताजे तुग एक कवरिंग शे आसा ताका डायफ्राम म्हणचे एक पार्टिशन शे त्या हृदय देखून हृदय आनी पॉट सेपरेट करच्याक त्या एक मसलाचे लेयर सो डायफ्राम फॉर्म्स वन ऑफ द वॉल्स ह्या पिक्चरांच तुमी पळयल्यार तुमकां दिसता अंतू लंग्स ना लंग्साचे सुत्त अशें एक कवरिंग दाखयता ब्लू कलराचे ताका प्लुरा म्हूण म्हणचे आनी थंय तुमकां दिसता मदेंचे एक हार्ड आसा ताका स्टर्नम म्हूण म्हणचे ताका रिब्स येवन अटॅच जाता सो त्या रिब्स आनी स्टर्नमा भितर आशिल्ले स्ट्रक्चराक थोरॅसिक स्ट्रक्चर्स म्हणचे जनरल थोरॅसिक कॅविटी म्हूण म्हणचे आनी थंय तुमकां दिसता तुग आशिल्ले डायफ्राम आनी ऑफकोर्स इंटरकॉस्टल मसल्स दिसना आनी मातशी स्पायनल कॉर्ड आनी स्पायनल कॉलम म्हणून आमी म्हणटांची हड्ड सो इतल्या चेस्ट कॅविटी इतल्यानूच चेस्ट कॅविटी फॉर्म जावचे मिडियास्टायनम म्हणून एक आमी म्हणचे म्हण जाल्यार त्या विशीं आमी आतां सांगनी आशिल्लें हार्टाच्या एद्राक आनी हार्टा मागशे आशिल्ल्या जाग्याक मिडियास्टायनम म्हणचे आनी इन्क्लुडींग द हार्ट ह्या त्या पिक्चरांत ना आशिल्लें सो तंतु समेतय तोंदरे जावचे साध्यता आसा तोंदरे कसो सकट जावेत म्हूण आमी मागीर उलोवचें आसता
आता एक जन्म नवजात शिशुक म्हळ्यार अजन्म जाल्ले नवे जावन जन्म जाल्ले शिशुक कसले एक थोरासिक म्हळ्यार हार्टाचे नंतर दुसरे कसले समस्या पळोवच्या मेळटली आमकां ಖಂಡಿತ ಹಕ್ಕ ಮಂಚೆ ಕಂಜನೈಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೊನ್ ಮಂಚೆ ಚಡಾವತ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಾಚೆ संबंध जावन असतं कंजनायटल डिसऑर्डर्स विंग ऑर्डर इथे कंजनायटल डिसऑर्डर्स कसं एक एकला अंक तिथलं कॉमन जाऊन नाही ज्याला बट असेल साध्यते असं एक लंग जे सन जाऊन असे एक आम्ही कंजनायटल एजेनेसिस म्हणून म्हणतांची त्यासाठी लंग असना अशा अशा एक लंग आजन्मांतूची एक लंग असते लंग एकची श्वासकोश दोन असो का लेक्कारी दोन असो का बट सुमार जन एक पंत एक लंग्स मात्र फंक्शनल असतात अनेक लंगांतू एक कसले स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी म्हणून म्हणतात भितर दखूनची सो एक मस्त सान असता लंग एक त्या लंग हॉट असल्यार ज्या समेत त्या फंक्शनल असना सो ताजे निमित्त भारूच मात्र चढ जाता देहाक ताजे निमित्त कसले फंक्शन असना सो त्या रितेरी समेत तसं एक एक केसेस समेत एक थोरासिक सर्जनाक दाखोवका जाता आता म्हाका ते तुमी सांगता न्हू एक प्रश्न येता मनान तूं आतां एक लंग आशिल्ल्या मनशाक फकत अस्थमा असल्या ताका कितले कश्ट ब्रिदींग खंडित एक लंग अशा हॉड विषय म्हणून नाही पेशंट आनाचे चढ जागृत काडका अत्यंत जागृत काडका कसले एक आयच्या दिसान तू दोन्ही लंग आशिल्ल्या अंकांचे एक आस्थमा अटॅक येवचे तुम्ही पळोवन आसा पुरो कितले कश्ट आसा पुरो मॅनेज करूक म्हणून तशींची दोन्ही लंग आशिल्ल्या अंक तितले कश्ट आसल्यार एक लंग असल्यार कितले कश्ट जावच्या पुर म्हणून आलोचन करत सो असल कसले आस्थमा अटॅक गी साहित्य आता आयच्या दिसान तू कोविड समेत जावयात कोविड न्युमोनिया म्हणून म्हणतांची त्यानी जल्लारी तसला अत्यंत जागृत काडका जाता पेशंटाक हॉस्पिटल येवचे ऑब्जर्वेशन येवचे अगत्य पडू पुरो आम्ही म्हणचे कंजनायटली ॲब्सेंट आशिल्ल्या लंग्सा विशयी न्ही आम्ही करचे सुमार सर्जरी असते एक एक पंत आम्ही सगळे एक लंग काडका जाते एक पेशंटाला कारण सुमार आसा पुरो बट लंगाचे एक भाग एक एक पंत पूर्ती लंग काडका जाते एक साइड सो त्या कारण जतरी सुमार जन नियर नॉर्मल लाईफ लीड करता सांची सो एक लंगाना जीव सुचा जाता आता तुम्ही सांगले सर्जिकली तुम्ही लंग्स काडताची म्हणून हाका कसा पुरो कारण असतले कारण विविध आसा लंग्स काडचे सर्जरी करका म्हण जाल्यार लंग्स काडचे सर्जरीक आमी न्युमोनेक्टमी म्हूण म्हणचे मेडिकल टर्म्सार सांगचे म्हण जाल्यार चडावत जनांक ह्या कारण लंग्स काडचे अगत्य अशें ट्युबरक्युलोसिस टीबी म्हूण म्हणटांची त्या आशिल्ले निमित्त आतां टीबी म्हळ्यार चडावत लंग्साक एफेक्ट जावचे लंग्सा भायर समेतय एफेक्ट जावचे साध्यता आसा आतां आमी आयचे हांतू टॉकांतू लंग्सा एफेक्ट जाल्ले विशय उलयल्या सो आतां एक टीबी म्हळ्यार एक डिजीज त्या सूर जावचे एक इन्फेक्शनचे येवचे इन्फेक्शनचे सूर जाल्ले कडेरी त्या लंग्सा स्प्रेड जावन लंग्साचे एक सना भाग एके सगळे लंग एफेक्ट जावचे चान्स आसा आता चडावत जन रिकवर जातांची ह्या इन्फेक्शना देखून आता इन्फेक्शन इज डिफरंट फ्रॉम अ डिजीज त्या एक उडगस आसा इन्फेक्शन म्हळ्यार एक देहा भितर एक ऑर्गॅनिझम आसा क्रीमी रिगला आणि इन्फेक्शन सूर केला म्हणून समय मात्र असता चडावत जनांक गेल्या इम्युनिटी लायक असता इम्युनिटी लायक आशिल्ल्यांक त्या टीबी इन्फेक्शन आशिल्ले कळना येवन चमकलेले कळना सान एक ताप येवन एक सैत खांकी जावन तितलारी राबून आसता सगळ्यांगेले इम्यून स्टेटस सेम आसना एक एक जनांक इम्युनिटी लेवलचे की उण आसता इम्युनिटी लेवलचे की उण आशिल्ल्यांक ह्या इन्फेक्शन आशिल्ल्या डिजीज जाता त्या मागीर टीबी म्हळ्यार त्या ऑर्गॅनिझमाक कशें म्हळ्यार लंग्स खावच्या सूर करता सो लंग्स त्या खेल्लेलो खावन गेल्लेला पार्ट त्या मागीर रेस्पिरेशना ब्रीद श्वास काडूक हेल्प जायना म्हळ्यार एक तोट्टा वट्ट केल्यार जाता मागीर तांकां वारी भरना म्हूण तुमी सांगचे एके वार भरना एके वार भितर चमकल्यार समेतय तांतूंत ऑक्सिजन एक्सट्रॅक्ट करूं जायना तशी सो भितर एक कॅविटी अशें फॉर्म जाता लंगा भितर सुरवे न्युमोनिया अशें ताजे नंतर त्या घट्टी जावन फायब्रोसिस म्हणून म्हणटांचे आमी फायब्रोसिस जाता ते भितर एक कॅविटी अशें आसता ह्या तुमी पिक्चरांत पळयल्यार तांतू रायट सायडाच्या लंगांतू ह्या एक स्पेसिमेन लंगाचे तांतू तुमी पळयल्यार
कॅविटी दिसता तुमकां रायट सायडाक वैर न्हू वयर हंत एक कळेंची स्पेस शे आसा वय वय ताका कॅविटी म्हणचे इट इज कॉल्ड फायब्रो कॅविटेशन म्हणटाचे आमी सो ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार ऑलरेडी थंय लंग आशिल्लें नॉर्मल लंग आशिल्लें इन्फेक्शन जावन फायब्रोसिस जावन त्या पार्ट खावन गेला त्या पार्ट ब्रिदिंगांतू रेस्पिरेशनांतू हेल्प करना आनी थंय चमकलेलो वार सेम वारा पास भायर येता सो हाजेन देहा वेरी और लंग्सा वेरी वर्ल नॉर्मल लंगा वेरी चड स्ट्रेन आसता हाजे निमित्त असल एक पेशंट कोणी आतां आयलेलो म्हण जाल्यार क्लिनिकाक युजली असल पेशंट एक खांक आसता ताप आसता एक कफा भितर रगत अशें तशें सगळ्याचे साध्यता आसा आनी मुख्य कसं म्हळ्यार श्वास घेवच्याक तोंदरे आसता तशें जावन येता आनी तापय आसता म्हणावं लागता ताप खंडीत आसता निमोनिया आशिल्ल्या स्टेजांत आतां तुमी टीबी म्हणटना ह्या पुणी लंगाची टीबी म्हळ्यार लंगा भितर जेवची टीबी आतां लंग्सा भायरी एक प्रोटेक्टिव्ह कवरिंग आसा एक प्लुरा म्हूण सांगून ಕೆಲವು ಜನ त्या प्लुरा ಅಂತೈ टीबी जत्ता म्हूण हांव आयकलें हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता आतां टीबी विशयी आमी सांगता आशिल्ल्यांची इतलो वेळ आमी लंग्सा भितर आशिल्ले विशय उलयले आतां कशी लंग्स खतम म्हूण आमी म्हणलें टीबीचे ऑर्गॅनिझम आनी बॅक्टेरिया तशी त्या लंग्सा सुद्दां आशिल्ले स्ट्रक्चर्स खावचे साध्य आसा आतां प्लुरा म्हळ्यार कसं म्हळ्यार लंग्साक एक कवरिंग आसता भायर दाखोवन ताका आमी प्लुरा म्हणचे लंग्साचे पॅरेंट कैमा समता धोरण आसता आनी ताजे आनी एक लेयर चेस्ट वॉला वयरी समेत आसता सो जस्ट माहिती खातीर सांगचे 2 लेयर आसा प्लुराचे भितर वयरच्याक विसरल प्लुरा म्हणचे त्या लंगा वयरी अडचून आसता भायर अशे पॅरायटल प्लुरा म्हणचे त्या चेस्ट वॉलाक अडचून आसता मध्ये एक स्पेस आसता पोटेन्शियल स्पेस आसा म्हूण म्हणचे म्हळ्यार ते कसले त्या स्पेसांत कसले आसना बट कसले आसचे साध्यता आसा म्हूण तातूंत ताका पोटेन्शियल स्पेस म्हूण म्हणचे आतां टीबी इन्फेक्शन चड जावन त्या विसरल प्लुरा खावन चमकल्यार कडेरी देन इट बिकम्स अ प्लुरल डिजीज जाता पल्मनरी डिजीज मात्र न्ही पल्मनरी म्हळ्यार लंग्साचे मात्र लंग्सा भितर वयरचे आतां प्लुरल म्हळ्यार लंग्सा भायर बट थोरॅक्साचे भितरींची सो अशें जाता न्हू त्या इन्फेक्शन प्लुरल स्पेसांत येता ताका आमी म्हणचे एक वेगळे एक टर्मिनॉलॉजी आसता मनशाक ताका आमी एम्पायमा थोरॅसिस म्हूण म्हणचे एम्पायमा म्हळ्यार पस एक इन्फेक्शन इन द थोरॅसिक कॅविटी इन द प्लुरल कॅविटी स्पेसिफीक जावन सांगचे आसल्यार सो सुरवेच्या स्टेजांतू त्या बरी उद्द अशें मात्र आसा पुरो ताका आमी प्लुरल एफ्युजन म्हूण म्हणचे न्ही आतां आसना न्हय आतां त्या प्लुरा आतां सूज तसले टीबीचे पेशंटांक हांगा एक चेस्ट वॉलारी म्हळ्यार स्किनारी एक रेशी भरलेले एक बॉल अशी जाता ते अशी त्या जेवचे सो आतां हांव सांगता आशिल्लो सुरवे प्लुरल एफ्युजन जावन आसता तांतू इन्फेक्शन जाल्यार त्या मागीर इन्फेक्ट जावन एम्पायमा जाता एम्पायमा म्हळ्यार थोरॅक्सांत पस अशें आतां ह्या पस आनी की चड जावन त्या कितलो चड जावन त्या प्रेशर चड जाल्यार त्या भायर येवच्या वाट सोदिता सो वाट सोदिताना सुलभ अशें कसले रिब्जा मध्य आशिल्ले जाग इंटरकॉस्टल मसल्स म्हूण म्हणटा आमी त्या जाग्यार देखून भायर येवच्या पळयता त्या केन्ना तशी भायर येता तेन्ना त्या चर्मा जस्ट तुग्ग आशिल्ले म्हणके दिसता ताका आमी म्हणचे एम्पायमा नेसेसिटन्स म्हणून सो एक सना एक गुंट अशें दिसता चेस्ट वॉला वयरी पळयतना बट सॉफ्ट आसता तांकां दूख आसता पेशंट्सा तेचेर तांबडे जावन आसता रेश भरलेले म्हणके दिसता सो हाजी इमिडिएट ट्रिटमेंट कसो आसता म्हळ्यार रेश खंय आसल्यार देहांतू भायर काडका जाता सो एक ते घाय घालता हाची जनरल सर्जन्स येता पळयतांची त्या विशयी इनिशियली ताजे नंतर त्या घाय घालून थंय आशिल्ले त्या रेशी काडटरी ताजे नंतर त्या हर्द्या भितर आशिल्ले कॉम्पोनंट ट्रीट करूंक ताजे खातीर पेशंटाक एक थोरॅसिक सर्जना लागीं रेफर जावन आसता आतां प्लुरल टीबी जेवचे म्हळ्यार इम्युनोसप्रेसंट दितले घेतले पेशंटांक चड जाता म्हूण हांव लेखला इम्युनोसप्रेसंट घेवचे आशिल्ले पेशंट्सांक जावच्या पुरो एक इम्युनोसप्रेस्ड पेशंट्स आतां एकल्यांक डायबिटीज वखदा निमित्त सुमार इम्यून स्टेटस उणें जाता तर इम्यून स्टेटस उणें जावच्याक हलवार कारण आसांची आनी तुला एक कसं म्हळ्यार इम्युनोसप्रेसंट मेडिकेशन विंगडा कशें एक ट्रिटमेंट जाता न्हू ताका एक यूज करचे एक वखद आसता ताजे सायड इफेक्ट एक आसता सायड इफेक्ट कसले इम्युनिटी लेवल उणें जावचें
इम्युनिटी लेवल केंचे रीते उन जलारी शुगर चड शिलारी कंट्रोल नत्तिला अंक तंगेले इम्युनिटी स्टेटस इम्यून लेवल्स उन असता तशें असल्यार सगळे की कंजनायटली सान दकुनूंचे सुमार जनाल इम्युनिटी स्टेटस उन असता तसला अंक असल इन्फेक्शन जावचे चान्सेस चड खंडित येवका म्हणना बट इन्फेक्शन जावचे चान्सेस चड त्यावे आमगेला इंडिया म्हणल देश अंतू टीबी चड इन्फेक्शन आशिल्ला अंतू स्टेट कंडीशन अंतू आनी अत्यंत जागृत करका जाता असल इम्युनो सप्रेस्ड जनान तेतकोन तुमी पळोवन आसा पुरो आती केंचे एक किमोथेरपी जावचे पेशंट कोणी जो कॅन्सरा निमित्त तांकां तांणी मास्क घालून आसता चडावत वेळू सो दॅट कसले विंगड रितेचे इन्फेक्शन तांकां जावचें नाका म्हणून आतां म्हळ्यार कोविडा नंतर मास्क घालचे एक सामान्य जाला ताचे फुडें तांणी कॅन्सर पेशंट घालता आशिल्लेची म्हूण तुमी सांगचे कोविडा नंतर जनरल पब्लिकान मास्क घालूं सुरू केला ताजे पयस फुडें चडावत मास्क घालून तुमी पळोवचें आशिल्लें इम्युनोसप्रेसेंट पेशंट मात्र म्हणून आतां हे लंग कॅन्सर जाल्ल्या मनशांक या तुमगेले ते लंग सर्जरी करता जाल्यार तातूंत नमुनवार विध आसता आतां लंग कॅन्सर म्हळ्यार इट इज लायक विंगड खंय कॅन्सर जाता लंग्सांत ते जावचे साध्यता आसा लंग्सा कॅन्सर जाताना चडावत पेशंट्सांक कसले सिम्टम्स आसना कसले लक्षण आसना चडावत टायमाक कसले विंगड कारणा खातीर एक पेशंट हॉस्पिटलाक येवन आसता तांकां कसले विंगड कारणाक स्कॅन कसले करताना इन्सिडेंटली डायग्नोज करचे मनशाक तशें आसता सुमार पेशंट्सांक सूर जावचे खांकी आनी कफ त्या कफांत रगत आसता कफांत रगत असले कुडले एक पल्मोनॉलॉजिस्ट पळयता ह्या पेशंटाक तांणी पळोवन तांगेलें इवॅल्युएशन करतांची पल्मोनॉलॉजिस्ट करतांची आमी करतांची थोरासिक सर्जन्स एक ब्रॉन्कोस्कोपी म्हणून एक टेस्ट करतांची सीटी स्कॅन आयकून आसा परत बारी कॉमनली करतांची सीटी स्कॅनान ते एक सोदून ते एक्झॅक्टली कसो तोंदरे आसा खंय आसा म्हूण आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी ताजे कसले स्प्रेड आसा म्हूण आमकां मेळटा ताजे नंतर एक नॉड्युलस म्हूण जाल्यार लंग्सांत एक ब्रॉन्कोस्कोपी करून पळोवंक आसता आतां तोराक्स सीटी म्हळ्यार भायर दाखोवन आमी स्कॅन पळोवचे ब्रॉन्कोस्कोपी म्हळ्यार भितर दाखोवन लायट घालून पळोवचे सो ह्या करताना आमकां जाय आशिल्लें तितलें इन्फॉर्मेशन मेळटा ताजे नंतर ताका बायोप्सीन एक कन्फर्म करपा जाता या कॅन्सर वय की न्हय म्हणून एक कळपाक जाता अशेंची सगळें कसले एक भितर एक कसले स्वेलिंग आसल्यार ताजेर तो कॅन्सर न्हय त्या बिनायन अशें चान्स आसा आतां कॅन्सर त्या वय म्हण जाल्यार ताका आमी स्टेज करपा जाता तो 4 स्टेज आसता स्टेज 1, 2, 3 and 4 तातूंत ऑपरेबल स्टेजार आसा म्हण जाल्यार आमी विविध नमुनाची सर्जरी ताका कर येता चडावत पंत आमी वेज रिसेक्शन म्हूण म्हणटाची वेज रिसेक्शन म्हळ्यार तुमी आतां ह्या पिक्चरांत पळयल्यार सुरवेचे वयर आशिल्ल्यान एक सना पोर्शन मात्र भाग मात्र लंग्साच काण आसता त्या ट्युमर चड भायर सर्फेसा लागीं म्हण जाल्यार एक वेजशें मात्र एक कुडको मात्र लंगाच काड येता नीटली एक स्टेपलर म्हूण आसता डिवायस तो एप्लाय करून काड येता सो दॅट वरलेल नॉर्मल लंग तशी भितर सोड येता सो सर्जरी लंग्साचे डिसायड जावचे कशें म्हळ्यार लोकेशन ऑफ द ट्युमर खंय आसता ट्युमर एक्झॅक्टली म्हणून पळोवन सो सर्फेसार भायर आसा म्हण जाल्यार चिके सिंपल म्हूण येता वेज रिसेक्शन करूं जाता चिके डीप आसा एक लोबान तो आसा म्हण जाल्यार आतां लंग्साकय आमी दोनी लंगांतय विंगड विंगड भाग आसा रायट सायडाक 3 भाग आसा तुमकां सांगचें म्हण जाल्यार अप्पर लोब मिडल लोब आनी लोवर लोब म्हणून आनी लेफ्ट सायडाक दोनी भाग आसा अप्पर लोब आनी मिडल अप्पर लोब आनी लोवर लोब मात्र मिडल लोब ना लेफ्ट सायडाक सो एक लोबांत चिके सनांची भाग काडच्याक वेज रिसेक्शन म्हणचे केलो पण ते एक सगळे लोब काडका जाता कॅन्सर क्लियरन्सा खातीर म्हणून स्प्रेड चिके चड आसा म्हण जाल्यार सगळे एक भाग एक लोब काडका जाता ह्या ऑपरेशनाक लोबेक्टमी म्हणचे एक लोब काडचे म्हण जाल्यार लोबेक्टमी म्हणचे एक पंत दोन लोब काडका जाता ताका बाय लोबेक्टमी म्हणटाची एक पंत कसो जाता म्हळ्यार त्या स्प्रेड कितला आसता म्हळ्यार त्या एक लंगांत सगळे लंगा स्प्रेड जावन आसता त्या जे मार्जिन्स समांची डिफायन जावन आसना ह्या कंडिशनांत कसो म्हळ्यार सगळ्यांची लंगांची एक काडका जाता एक पुर्ती लंग काडका जाता ताका म्हणचे न्युमोनेक्टमी म्हणून दिस हॅपन्स टू बी अ वेरी मेजर सर्जरी
सो सगळे एक लंग कडचे म्हळ्यार एक पेशंटाक प्रिपेर कोरनो असो का जाता एशेंच कोणाले लंग शिदा कडो जायना इंपॉर्टेंट कसं म्हळ्यार अनेक लंग कशी असं फंक्शन म्हणून ಗೊತ್ತು असो का अनेक लंग शुड बी नियर नॉर्मल नॉर्मल असल्यार मात्र डिजीज अशे लंग कडोक जाता हेजे ಬಗ್ಗೆ आमी चिक्की मुखार सोनो उलोवचे आशा पुरो लंग फंक्शन म्हणून एक विषय लंग फंक्शन टेस्ट एक PFT म्हणटात आमी पल्मनरी फंक्शन टेस्ट सो पल्मनरी फंक्शन टेस्ट कोरनु लंग रिजर्व्स एसेस करका जाता लंग रिजर्व्स एडिक्वेट अस म्हणून जाल्यार मागीर सर्जरी करू जाता आता तुम्ही त्या सांगली ना पल्मनरी फंक्शन टेस्ट म्हणून आम्ही आता लिव्हर फंक्शन टेस्ट प्रमाण ऐकला थायरॉइड फंक्शन टेस्ट आणि प्रमाण या लिव्हर जे कसं पल्मनरी फंक्शन टेस्ट म्हणून सुरू ऐकूचे तशें ताजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता सो PFT पल्मनरी फंक्शन टेस्ट म्हळ्यार तुम्ही सांगिल म्हणके लिव्हर फंक्शन म्हळ्यार एक त्या ब्लड टेस्ट थायरॉइड फंक्शन टेस्ट म्हळ्यार एक ब्लड टेस्ट त्या ब्लडांत ते एक पर्टिक्युलर लेवल्स एसेस करूक पल्मनरी फंक्शन टेस्ट कसं म्हळ्यार एक पेशंटान ताका श्वास सम घेवचा जाता की कितले घेवचा जाता ऑक्सिजनेशन स्टेटस कशी भितर श्वास घेतले पूर्ती त्या ऑक्सिजनेशन हेल्प करता की ना इतले सायड आमकां इन्फॉर्मेशन मेळका तांतू मल्टिपल कॉम्पोनेंट आसा सुरवेच कसं म्हळ्यार फिजिकल कॉम्पोनेंट एक पेशंटान एक PFT मशीन म्हणून आसता पल्मोनॉलॉजिस्टान करचें एक माहिती खातीर तुमकां सांगचें ब्रीफली सांगचें म्हळ्यार एक मशीन आसता तांतू वार फुंकुका जाता पेशंटान त्या कितलो फुंकचा जाता आनी कितलो फोर्स आसा तांतू कितलो वॉल्यूम ऑफ एअर कितले ml म्हणून त्या मशीन कॅल्क्युलेट करता काउंट करता आनी ते कॅलिब्रेट जावन आसता मशीन हाजे जाकोन सुमार वॅल्यूज आमकां मेळटा सो आमी त्या रितीर आमकां कळटा लंग रिजर्व्स कितलो आसा म्हणून आनी एक टेस्ट आसा ब्लड गॅस एनालिसीस म्हणून आर्टिरियल ब्लड गॅस एनालिसीस ABG म्हणून हांगा थंय आमकां ऑक्सिजनेशन लेवल कितलो म्हणून ब्लडांत कळटा सो ऑक्सिजनेशन लेवल सम आसा म्हणून जाल्यार अर्थ कसो म्हळ्यार लंग्स समज ऑक्सिजनेट करता आसा लंग्साचें फंक्शन सम आसा म्हणून अर्थ तशें सो ह्या कोरून आमी डिसायड करचें रिस्क कितलो आसा पुरो एक सर्जरीच्या म्हणून लंग्साचे कितलो भाग काडूंक जाता म्हणून मिनिमम आमकां 50% लंग रिजर्व्स आसूं एक लंग रिसेक्शनाक म्हणून आमी म्हणचे इता म्हळ्यार एक पंत केलो पंत लोबेक्टमी मात्र करूंक जायना भितर वतान सुमार एडिशन्स न्ही आसल्यार अंटू आसल्यार प्लेन्स समज डिफायन करूं जायनातल्यार एक पंत आमी आनी एक चड भाग काडचे गती पडो पुरो लंगाचे सो मॅक्सिमम काडूं जावचे कितले म्हणून आमी पळोवचे दॅट इज अर्द एक लंग आता तुम्ही हे सांगले एक लंग पुरती काड येता केन्ना म्हळ्यार अनेक लंग समची फंक्शनल आसल्यार म्हणून काम सम करता असल्या मात्र म्हणून आता अशी सर्जरी जातरी त्या सान सर्जरी जो वेज सर्जरी जो लोबेक्टमी जो या सगळे असल्यार जन त्या पेशंटान या त्या रोगीन कसं नमण्याची जागृती करका मुखारसून ऑपरेशन जातरी आता पेशंट आला एक 2 दिवस पेशंट ICU तो ऑब्जर्वेशनाक आसता चढावत पंत या असल सर्जरी बाय द वे करचे वेंटिलेटरारी जनरल एनेस्थीसियार करचे एक लंग आयसोलेशन म्हणून एक आसा या खंयचे विंगड नमनाचे सर्जरी म्हणके न्ही एनेस्थीसिया आमके एक एनेस्थीसिया समेत एक कॉम्पिटंट एनेस्थीसिया टीम आसूं का असल प्रोसिजर्स करताना कार्डियाक एनेस्थेटिस्ट म्हणून आसता आमची ताका आनी लंग आयसोलेशन करका जाता म्हळ्यार आमी ऑपरेट करचे लंग आमी ऑपरेट करताना ते एक्सपांड जावचे नाचे ब्रीद केलें म्हणके जाल्यार ऑपरेशन करूंक कष्ट जाता सो ताजे खातीर एक लंग मात्र वेंटिलेट जाता आसता ताका एक विंगड नमनाची ट्यूब यूज करतांची डबल लुमेन ट्यूब म्हणटांची ऑपरेशन कोण जातरी वर्लल पार्ट लंग समय एक्सपांड जावका सो वेंटिलेटरार दखुनूंची एक पंत पोस्ट ऑपरेटिव्ह ICU ते आमी पेशंटाक वेंटिलेटरारी दवरतांची केलो घंटाक पेशंटान ताजितला समनची श्वास घेवच्या जावचे सरता ताजे नंतर वेंटिलेटर दखून डिस्कनेक्ट करचे जाता सो एक 2 दिवस अशी पेशंट ICU भितरी आसता 3 दिवस एक पेशंटाक चमकावन एक मना धैर्य येवचे सरता ICU आसून जातरी मागीर चमकावन ताजे नंतर वॉर्डा शिफ्ट करचे वॉर्डा शिफ्ट करतरी पेशंटाक फिजियोथेरपी मेळता आसता स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज करता आसता आमची डायट न्यूट्रिशन व्हेरी इम्पॉर्टंट तातूंत समज प्रोटीन आशिल्लें चड आशिल्लें तांकां दिवन आसता खावच्याक पिवच्याक सगळें ताजे नंतर पेशंटाक अपास बल समय येतरी एक 4 दिवस भितरी घराक पेटयतांची डिस्चार्ज करतांची डिस्चार्ज करून एक 10 दिवस पेशंट आमगेला म्हापशे येता फर्स्ट चॅकअपाक तेन्ना आमी स्टिचे काडतांची स्टिच काडून कसलें इन्फेक्शन ना म्हणून जाल्यार ताजे नंतर पेशंट वापस घरा वता
ताजे नंतर फॉलोअप आक 1 महिने भितर अपास येवचें आसता पेशंटान. सो पेशंटान घरा आसतना कसं करका म्हळ्यार हेवी वेट बेर करूं इता म्हळ्यार घायो दिग घायो हॉड घायो तांतो सुमार मसल आमी कट्ट करून आसतांची त्या मसल कट्ट केलेले शिवण घालला ते बल येवच्याक समाज हील जावच्याक चिके टाइम लागता. सो ताजे खातीर कसले नो हेवी वर्क म्हणून आमी म्हणटांची. पेशंटान एक्टिव आसूं का पेशंटान चमकता आसूं का डे टायमाक न्ही समांची खावच्या सकट न्ही समा करता आसूं का तशें आसूं का. आतां पेशंट्सान भिवका म्हूण ना ह्या विशयार मेजर सर्जरी आसा पुरो बट ऑब्जर्वेशना खातीर तर ICU अशें तसले एक पेशंटा खातीर तशें. आनी फॉलोअपाक तांकां रेग्युलरली डेट्स दिवन आसता पदे पदे केन्ना येवका घरा कसं करका कसं करून जग कसं खावका तसले सकट आमी सांगून आसता. सो युजली 1-2 महिने भितर ही पेशंट्सान तांगेले रुटीन एक्टिविटीज अपास रेज्यूम करूं जाता. प्रोफेशनल्स आशिल्ल्यान वापस तांगेले कामां वच्चे तर हेवी वेट बेरिंग मात्र करूं नजा. सो तसले कसले रेस्ट्रिक्शन्स समा उणी जाता 1-2 महिने भितर पेशंट्सान नियर नॉर्मलशें जाता. आता तुमी इतली पुरा सांगले विशय आता स्मोकिंग करतले धूम्रपान करतले एक रोग असल्यार तांकां असल पुरा रिस्क चड जाता नॅचरली तांगेले सर्जरी नंतर तुम्ही तांकां जागृत सांगका पडटा म्हण हांव लेखतना इत्या म्हळ्यार एक अभ्यास पडे तशी तुमच्या तांगेले स्मोकिंग हॅबिट हे धूम्रपान कशी प्रबयताची. आतां स्मोकिंग म्हळ्यार एक विशय कसो म्हळ्यार देहान तो सुमार सिस्टम इफेक्ट करता तशी लंग्स समेत इफेक्ट जाता रक्तनाळाक इफेक्ट जाता हार्टाक इफेक्ट जाता. आतां आमी लंग्स इफेक्ट जावचे कशें म्हळ्यार लंग्स इफेक्ट जाल्या विशय उलोवचें. सो लंग्साचें फंक्शन ताजितलाक उण जावच्या सूर जाता. ह्या सकट आतां आमी इतले डिस्कस केलेली आसा डिजीज प्रोसेस त्या एक्सेलरेट जाता चिके आनी की फास्ट जाता एक सिगरेट स्मोकिंग आशिल्ल्यान गेल्यार. सो आमी तांकां मुख्य जावन पेशंटाक म्हणचें कशें म्हळ्यार तुमी सर्जरी जातरी प्रभोवच्याक स्मोकिंग रेडी आसावा म्हणून फुल्ल विल्ल आशिल्ल्यांक मात्र असल सर्जरीज आमी करचे जाता. त्यामुळे इतले मेजर सर्जरीज करून वापस पेशंटान सिगरेट बिडी तांडूच्या सूर केल्यार आमी केलेलो प्रोसिजर सकट व्यर्थ जाता. विंगड कारणान मागीर तपास पेशंट हॉस्पिटलाक येवचे चान्स आसता मागीर फ्युचरांत. सो स्ट्रिक्टली कड्डाय जावन तांणी स्मोकिंग राबोवका म्हणून आमी म्हणटांची. आनी असल डिजीज आशिल्ले जेवन मागीर एटलिस्ट तांणी सिरियसली घेतल्यार तांगे लायफ दे कॅन स्टील लीड अ नियर नॉर्मल लायफ एक जीवन तांणी ಮುಂದುವರಿಸಾ जाता म्हणून ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮಗೆ वादलेले आसा तांगेले लंगाक वाट्ट जेवचे म्हूण सांगून वय नातला न्यूमोथॉरॅक्स म्हणून आमी म्हणटा म्हण हांव लेखता ताका इंग्लिशान अशें म्हळ्यार कसले आनी इत्या जाता. आतां त्या जेवच्याक आमी एक टर्म आसता मेडिकल टर्म ताजे न्यूमोथॉरॅक्स म्हणून. न्यूमोथॉरॅक्स म्हळ्यार तुका कसं म्हळ्यार आतां वार बदल लंग्सा भितर आसूं का लंग्सा भितर दाखोवन वार लंग्सा भायर येयल्यार ताका न्यूमोथॉरॅक्स म्हणचें. आतां उडगास आसूं का कसं म्हळ्यार वार लंग्सा भितर आसतना त्या ब्रिदिंगांत रेस्पिरेशन आनी ऑक्सिजनेशनांत हेल्प जाता. त्या भायर येयले कुडलें चेस्ट वॉलांत चेस्ट वॉला भितर आसता बट लंग्सा भायर आसता. आतां थॉरॅक्स म्हळ्यार एक गट्टी एरिया एक त्या एक्सपांड मस्त जायना. सो ते कसं जाता म्हळ्यार कालक्रमेण त्या वार भायर भरल्यार त्या लंग त्या सायडाक तुमी आतां ह्या पिक्चरांत पळयल्यार त्या सायडा लंग प्रेस केलेले म्हणके जावन कंप्रेस जाता सांज जाता. सांज जावन त्या लंग समांची फंक्शन जायना कडेरी. आतां लंग्सा भितर वच्चे वार उण जाल्यार त्या रेस्पिरेशन जायना ऑक्सिजनेशन जायना. आतां येवच्याक कारण मस्त आसांची मुख्य कसं म्हळ्यार आमी सुरवे उरलेले एक विशय टीबी इन्फेक्शन जाताना त्या विसरल प्लोरा समेत खावच्या सूर जाल्यार ते इन्फेक्ट जाल्यार कडेर थंय दाखोवनची वार भायर येवच्या पुरो थंय दाखोवन रेश येवच्याक पुरो थंय दाखोवन ब्लड येवच्याक पुरो. आतां वार भायर येयल्यार ताका आमी म्हणचे स्पॉन्टेनियस न्यूमोथॉरॅक्स म्हणून ताजितला जावचे तसले न्यूमोथॉरॅक्स कसले पेट्ट नातील देहाक. अनेक कारण कसं म्हळ्यार कसले पेट्ट लागल्यार देहाक म्हळ्यार हृदयाक पेट्ट लागल्यार त्या फोर्स ट्रान्समिट जावच्या पुरो चेस्ट वॉला दाखोवन एक कसले पेनिट्रेटिंग इंजरी म्हळ्यार एक शार्प आशिल्ले कसले भितर चमकल्यार त्या डायरेक्टली पंक्चर करता. आतां लंग्सांत एक वट्ट जाल्यार कसं जाता त्या वार सकट प्लुरांत येता हाका म्हणचे आमी न्यूमोथॉरॅक्स. सो न्यूमोथॉरॅक्स आशिल्ले एक पेशंट चेडावत रितेरी चेडावत टायम ब्रेथलेसनेस श्वास घेवच्या कश्ट आसून येतांची. सो एक आयले कुडले हॉस्पिटलांत तांगेले एक
चेस्ट एक्सरे म्हणाल आमी करताची त्या चेस्ट एक्सरेंतू आमकां दिसता त्या वार लंग्सा तातून भायर येयला गी लंग्स समस्या गी म्हणून गी उद्दा भायर येयला गी म्हणून सो कसं भायर येता प्लुरल स्पेसा कसं आसा म्हणून आमी पळोवन ताका विविध टर्मिनॉलॉजीज आसा वार आशिल्ल्या टायमाक ताका न्युमोथॉरॅक्स म्हणून म्हणचे आता ते तुमी ते दाखयलेल्या चित्रांतू फुल वार दिसता त्यात वार काडका जाल्यार आमी कसं करका आता ह्या वार तुमकां उडगास कसं म्हळ्यार लंग्सा दाखोवन भायर येयलेले वार आपास भितर वचना आनी रेस्पिरेशनान तूं ब्रीद करता ते हेल्प जायना सो त्या थंय आसल्यार ताजी तोंदरे चड ताजी तोंदरे चड आशिल्ले निमित्त त्या भायर काडका जाता आतां भायर काडचे कशें म्हळ्यार एक चेस्ट ट्यूब घालचें म्हण म्हणटाची ICD ट्यूब म्हणजे ताका इंटरकॉस्टल ट्यूब घाला म्हणून म्हणटाची ट्यूब घालका पडल्या म्हणून ताका ICD ट्यूब म्हणचे इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब सो त्या हरद्यान तूं एक लोकल एनेस्थीसियाक इंजेक्शन दिवन वट्टुकोर अशें वार भायर काडूक एक ट्यूब थंय भितर पास करचें जाता त्या ट्यूब पास करून जातरी ताका एक बॉटला कनेक्ट करचें त्या बॉटल एक नमून एक कॉमनली यूज करता तसं बॉटल न्ही ताका सक्शन घालका जाता एक आमी मनशा ताजे अन्यक एंड उदका मुळो आसूं का म्हणून सो भायर येयलेले वार आपास भितर वचनाच म्हणून हाका मनशा अंडर वॉटर सील सिस्टम म्हणून सो हाजे निमित्त भायर येयलेले वार आपास भितर वचना सो ग्रेडेड जावन कालक्रमेण 1-2 दिवस भितर तितले समय कुडले एक 90% भायर येवच्या पुरो भितर आनी की आशिल्ले वरलेले वार आतां त्या सील जावचे सरता त्या प्लुरांत एक आनी की होल आसा आमकां गोत आसता सील जावचे सरता वार येता आसता सील जाले कुडले ह्या वार येवचे कुडले मागीर त्या ट्यूब काडचे सो 1-2 दिवस भितर हे काडचे जाता अत्य प्लुरांत सील जेवचे म्हळ्यार वट्टो पुरचे म्हणून ते कशें जाता आमी सर्जरी केले शिवाय ते समजता ताजेतल्या कशी चढावत पंत ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम ताजितलाक ते बंद जाता विसरल प्लुरा ताजितलाक ते लग येयले कुडले तेंची हील जाता एक सनांची एक स्कार शे फॉर्म जावन म्हणचे आनी फायब्रोसिस म्हणून म्हणटाची ते एरिया ताचे गट्टी जावन येता ते ताजितला बंद जाता उडक आसा का ह्या हॉड घाय म्हण न्ही लंग्सा अशे बरी सान आसच्या पुरो बट वार तितलो प्रेशर आरे लंग्सा भितर आसतना सुलभ भायर येता बट ह्या सना ओपनिंग आशिल्ले निमित्त ते ताजितलाक बंद जाता ह्या वरलेल्या टायमाक एक पंत बंद जायना ते कंटिन्युअस बबलिंग आसता ह्या बॉटलांत आतां आमी म्हळ्यार ICD ट्यूब आनी बॉटल म्हूण म्हळ्यार तातूंत कंटिन्युअस बबलिंग आसता तसल नमनारी ताका आमी म्हणचे एक ब्रॉन्को प्लुरल फिस्टुला म्हूण म्हणचे सो ह्या जत्तान आमी भितर वचून ऑपरेशन कोरून भितर वचून रिपेर करका जाता ब्रॉन्को प्लुरल फिस्टुला म्हळ्यार ह्यांची हंत आमी म्हण येता कसं म्हणून ब्रॉन्को म्हळ्यार ब्रॉन्कस म्हळ्यार ट्रेकिया आमी विंड पायप म्हूण म्हळ्यार भितर तुग वताना ब्रॉन्कस म्हूण जावचे सो ऑलमोस्ट लंग्सा सर्फेस आला येताना एल्विओलस म्हणून आमी म्हणचे सना सेल्स आसता ते गॅस एक्सचेंज जावचे थंय ओपनिंग आसल्यार ब्रॉन्को कम्युनिकेशन विथ प्लुरा म्हळ्यार थोरॅक्सा भितर आशिल्लो एक जागो ते मध्य कम्युनिकेशन आसल्यार ताका आमी ब्रॉन्को प्लुरल फिस्टुला म्हणून म्हणचे ह्या फिस्टुला कसं म्हळ्यार फिस्टुला इज नथींग बट एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन म्हणटाचे आमी नॉर्मली आसना कसले कारणा निमित्त पेट्ट जावन आसा पुरो एक पेशंटाक एक इन्फेक्शन जावन आसा पुरो एक्सिडेंट जावन आसा पुरो एक इन्फेक्शन जावन आसा पुरो TB म्हूण म्हणटाची एक पण एम्पायमा आसता आनी जाता तशें जावन आसतना एक एबनॉर्मल ओपनिंग आसता त्या ताजितला बंद जायना सो त्या बंद करूंक ऑपरेशन आसता त्या ऑपरेशनाक म्हणचे आमी थोरॅकोटॉमी एंड ब्रॉन्को प्लुरल फिस्टुला रिपेर म्हूण म्हणचे अत्य तुमी तावळी TB विशय सांगताना एक सांगले लंग्सा सुद्दां उद्दा भरता म्हणून ये कसं निमित्त जाता आनी म्हळ्यार वार पुण्यात तुमी सांगले तांचो चुकून श्वास घेतिल्ले वार भायर येता म्हणून हे उद्दा कसले भरता आतां आमी न्युमोथॉरॅक्स म्हणून उलयलेल्यांची लंग्सा भायर वार वट्टू जाल्यार तशी त्या पोटेन्शियल स्पेसांत प्लुरांत उद्दा वट्टू जाल्यार ताका आमी प्लुरल एफ्युजन म्हणून म्हणचे आतां ह्या उद्दा वट्टू जावच्याक सुमार कारण आसांची तांतू चडावत पंत इन्फेक्शन आसल्यार जाता इन्फेक्शन चडावत पंत पास TB आसल्यार जाता आनी TB नातल्यार विंगड सुमार इन्फेक्शनय जावचे साध्यता आसा ब्लड बोर्न इन्फेक्शन अशा पुरो एक थेंचे एक कसले इन्फेक्शन सुरू जावचे आसता एक प्लुरा इरिटेट जाल्यार जाता खंयचे कारणा निमित्त सो आतां ह्या रितेरी
विसरल प्लुरा दखून त्या नॉर्मली प्रोड्यूस जावचे फ्लुइड प्लुरल फ्लुइड म्हणचे त्या चड प्रोड्यूस केल्यारी कसले इरिटेशन आशिल्ले निमित्त ते मस्त एब्जॉर्ब जायना त्या एब्जॉर्ब जायना ते लाक प्लुरल एफ्युजन म्हणून म्हणचे सो ह्या पिक्चरान तुम्ही पळयल्यार तुमकां दिसता ते उद्दा वट्टू जल्ला ह्या एक जस्ट एक रिप्रेझेंटेटिव्ह इमेज म्हणजे तावळ थंय वार आशिल्ले आता थंय उद्दा भरला म्हणून त्या जाग्यारी वार आशिल्लाक न्युमोथोरॅक्स म्हणचे हाका प्लुरल एफ्युजन म्हणून म्हणचे त्या इनिशियली कसं असतं म्हळ्यार ह्या उद्दा इन्फेक्शन असू का म्हणून ना ह्या उदका भितर प्लुरल एफ्युजन म्हळ्यार चडावत स्टेरायल अशे चान्सेस इता म्हळ्यार ह्या स्टेजारी इट इज एक चड उद्दा मात्र प्रोड्यूस केला नॉर्मली ते प्रोड्यूस जाता असता आता की चड प्रोड्यूस केला वापस एब्जॉर्ब जायनी म्हणून अर्थ बट ह्या चड वेळ तशी असल्यारी ताजे भितर नर्व इन्फेक्शन सूर जावचे चान्स आसा सो प्लुरल एफ्युजन आशिल्ले त्या एम्पायमा जावचे चान्स आसा आता एक आमगेले एक एक्सरेचे एक चित्र आसा तांणी ट्यूब घाला एक न्हू त्या उद्दा काडू दिसता म्हणून हांव लेखता ह्या एक्सरेन तू उद्दा काडूक न्ही ह्या एक्सरेन तू हंतो न्युमोथोरॅक्स दिसता तुमकां न्युमोथोरॅक्स म्हळ्यार तुमकां सांगिल्ले म्हणकेंची लंग्सा भायर वार येयला सो लंग्सा भायर येयले कुटले एक ट्यूब घालून त्या ड्रेन करका जाता म्हळ्यार लंग्सा वट्ट जावन तांतुल्यान वार भायर येयला सो तुमी आतां पळयल्यार ते रायट सायड आशिल्ले एक्सरे फर्स्ट पळयल्यार तांतू त्या रायट सायडाच्या लंगक प्रेस जाल्यार म्हणके आसा लेफ्ट सायडा नॉर्मल आसा बट रायट सायड आशिल्ले लंग्स सेकंड इमेजान तो लंग्स कोलॅप्स जाला म्हणून म्हणशाका सो त्या वार भायर येताना प्लुरांत आयले कुडले त्या प्लुरांत भरूस उर जाता आनी त्या वार भायर वचा विंगड वाटना सो ते कशें करता आशिल्ले त्या लंग प्रेस करता आसता सो थंय तुमकां एक जस्ट एक स्किमॅटीक रिप्रेझेंटेशन मात्र आशिल्लें आसा आता आमगेला एक चित्र आसा हे कसं करता आसता तंतू ह्या एक्चुअली आमी तावळी लंग सर्जरी विशय उलयताना आमी एक ब्रॉन्कोस्कोपी म्हणून एक विशय म्हणलेलो आसा इव्हॅल्युएशन ऑफ लंग कॅन्सर म्हणून म्हणटाना आता ब्रॉन्कोस्कोपी म्हळ्यार लंग कॅन्सरा मात्र करचे न्ही त्या उडगास आसा ब्रॉन्कोस्कोपी म्हळ्यार एक टेस्ट त्या टेस्ट कसं इट इज एन इन्वेसिव टेस्ट म्हणजे एक फायबर ऑप्टिक स्कोप ह्या पिक्चरान तुमकां दिसता एक डॉक्टरान धोरनु त्या नंका दखून एक तोंडा दखून पास करनु श्वासकोशा भितर त्या वचून पळोवच्याक जाता हाजे थ्रू सो ह्या फायबर ऑप्टिक स्कोप कसं म्हळ्यार त्या घट्टीने त्या बेंडेज करूं जाता आनी सपोर लुमेन सायज ताचे या पेशंटान गीळ का कितें गिळच्या घेतना आमी त्या पास करचे पेशंटाक एक लोकल एनेस्थीसियार करचे प्रोसिजर या पेशंट विल बी फुल्ली कॉन्शियस पेशंट श्वास घेता आसतांची संगील सकड करता आसता दिसता आसता कसं म्हणून आनी पेशंटाला तोंड आमी एनेस्थेटायज करतांची एक भितर एक सोल्युशन विस्कस जायलोकेनाच म्हणून आमी म्हणचे त्या दवरनु एक 15-20 मिनिट भितरी सगळे त्या ओरल कॅविटी एनेस्थेटायज जावन आसता सो पेशंटाक या केल्लेला कळना एक स्कोप पास करनु श्वासकोशा वचून आमकां जाय आशिल्ले डिटेल्स मेळटा आतां एक लंगाचे एक भाग काडचे म्हण जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां भितर वयले दाखोवन त्या स्टंप त्या ब्रॉन्कसाचे किशस म्हणून पळोवका जाता स्टंप समज तुका भितर इन्फेक्शन आसा म्हण जाल्यार आमी सर्जरी चिक्के मुखार सतांची एके भितर ट्युमर कॅन्सराक कसले आमी ऑपरेशन करता त्या ट्युमर कितलो स्प्रेड जाला म्हणून ह्या सायड इन्फॉर्मेशन सीटी स्कॅनान तो मेळयशे ना म्हणून सो भितर दाखोवन पळयल्यार आमकां दिसता त्या स्प्रेड जावन श्वास नाळांत येयला म्हण जाल्यार एक एक पण ऑपरेशन करूंक जायना इनऑपरेबल स्टेज जाता ते तशी सो कितले डिस्टन्स आसा त्या केरायना म्हणून एक जाग्यार दाखोवन आनी भितर आशिल्ले म्युकोसा किशस कफ खंय आसा भितरी आनी ह्या कफ आमकां परीक्षा काडूंक जाता सुमार सकड असेल आमकां माहिती मेळटा ब्रॉन्कोस्कोपी भारी इम्पॉर्टंट ह्या टेस्ट न्ही त्याची म्हाका कसो हे प्रश्न येता म्हळ्यार ब्रॉन्कोस्कोपी एक रेअर जावन करता आसले एक प्रोसिजर की न्ही केन्नाय पूण कसल्याक करूं जाता इट इज अ रुटीनली डन प्रोसिजर एक इंडिकेशन आसल्यार एक पेशंटाक आतां खांक आसा सुमार कफ येता आसा बट कसली आमकां डायग्नोसिस मेळ्ळी म्हण जाल्यार ह्या चेडावत करचे पल्मोनॉलॉजिस्टान आमी करचे इंडिकेशन्स विंगड आमी सर्जरी पयशे फुडें लंग रिसेक्शन सर्जरी पयशे फुडें आमगेले पेशंट्सांक आमी एक ब्रॉन्कोस्कोपी करची म्हणून आसता पूण आमकां जाय आशिल्ली इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन सेफली करूं जाता म्हणून ऑपरेशन करतरी त्या स्टंप बंद करूं जाता म्हणून एक भितर कसले इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन आसल्यार एंटीबायोटिक्स घालून एक 5 दिवस एदराक घालूं जाता म्हणून सर्जरी अगत्य पडल्यार इता म्हळ्यार इन्फेक्शन भितर आशानाज म्हणून
आमकां आनी ट्युमरय मस्त लागी अशा नजे केरेनाला दुखून वेराज एक पल्मोनॉलॉजिस्ट वता तांणी एक ब्रोंको एल्व्युलर लवाज म्हूण म्हणटा तांची BAL म्हणचे तांणी कशें करचें म्हळ्यार त्या स्कोप भितर वचून ते भितर येदे उद्दा स्कोपा थ्रू ह्या स्कोपांत मल्टिपल चॅनल्स आसता सो तांतूंतल्यान गायड वायर पास करूं जाता बायोप्सी काडूंक एके उद्दा स्प्रे करूंकय जाता आतां त्या उद्दा ते भितर आमी स्प्रे केल्यार स्टेरायल उद्दा त्या पास म्हाका सक करून तांची लॅबा पेटोवचे जाता बॅक्टेरियास की इन्फेक्शनस की कॅन्सर सेल्स आसगी म्हणून सुमार नमनाचे इन्फॉर्मेशन आमकां मेळटा सो आयच्या दिसान तूं ह्या म्हणत इट इज परफॉर्मड मोर कॉमनली फुलां पशी एस्पेशली फायबर ऑप्टीक ब्रोंकोस्कोपी तरी आतां या तुमी आतां हाजे लंग्सा सुत्तू आतां श्वासकोशा सुत्तू उद्दा भरचे विशय सांगले तशीची हार्टाचे सुत्तय उद्दा भरता म्हूण हांव आयकलां हाजे विशय ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता सो लंग्सा सुत्तू उद्दा भरच्याक आमी प्लुरल एफ्युजन म्हूण म्हणचे आशिल्ले आतां हार्टा सुत्तू भरचे उदकाक हार्टा सुत्त आशिल्ल्या जाग्याक आमी पेरिकार्डियम म्हणचे एक कॅविटी पेरिकार्डियल कॅविटी म्हणून सो त्या वेळी येदे उद्दा प्रोड्यूस करता आनी एब्जॉर्बय करता नॉर्मली आतां उद्दा प्रोड्यूस केल्यार चड जावन कसले कारणा निमित्त चड उद्दा प्रोड्यूस जावन उण एब्जॉर्ब जाल्यार ते एफ्युजन जावन वट्टू जाता ताका आमी म्हणचे पेरिकार्डियल एफ्युजन म्हणून पेरिकार्डियल एफ्युजन म्हळ्यार आपास त्या एक चित्र नॉर्मल हार्ट आनी विथ प्लुरल पेरिकार्डियल एफ्युजन म्हणून सो पेरिकार्डियल एफ्युजन चड आसल्यार त्या कशें करता म्हळ्यार हार्ट ಒತ್ತಿಲಲ್ ಮಣಿಕೆ ಜತ್ತ एक कन्फाइंड स्पेस ಅಂತೂ सो त्या जतान हार्टाक पंप करूक समज जायना सो त्या रितेरी आमी कसले पण कोरनु एके सू घालनु एके ऑपरेशन कोरनु त्या उद्दा ड्रेन करका जाता या पिक्चर तुम्ही आता घालल लहान तो आमकां दिसता लेफ्ट साइड आशिल्ला नॉर्मल हार्ट आणि पेरिकार्डियम म्हणून ते तुमकां दिसता नीली ब्लू कलराचे एक रिप्रेझेंटेशन जावन आसा त्या नॉर्मल फ्लुइड उद्दा नॉर्मली अशे पेरिकार्डियल फ्लुइड ते राइट साइड आशिल्ल्यान तुमकां दिसता त्या स्पेस चिक्के चड आसा आनी त्या हार्ट चिक्के वत्तिलाल म्हणके आसा हार्टा साइज चिक्के सानशा दिसता बेसिकली हार्टा भितर ब्लड मस्त येवचे सोना या प्रेशरा निमित्त सो या हार्टा भायर बट पेरिकार्डियम म्हणून आशिल्ले एक लेयरा भितर अशें उद्दा सो ताजे निमित्त हार्टा येवचे ब्लड उणे जाता आनी नॅचरली हार्टा ब्लड उणे आयल्यार हार्टा दाखोवन ब्लड भायर वचे उणे आसता सो तशें जावन पेशंटाले एक BP उणे जावच्या सूर जाता सो ह्या पिक्चरान तुमकां दिसता एक एको स्कॅन केलेले एको कार्डियोग्राफी म्हणून म्हणचे कार्डियोलॉजिस्टान करचे एक स्कॅन हांत तुमकां दिसता कसं म्हळ्यार मध्य आशिल्लें स्ट्रक्चर त्या हार्ट आनी ताजे सुत्त आशिल्लें त्या कळ्यांचे आशिल्लें त्या उद्दा एको स्कॅनान तो काळ कलर म्हळ्यार उद्दा असतो एके ब्लड सो त्या हार्टा भितर आशिल्ल्या काळ कलर रगत हार्टा भायर आशिल्ल्या पेरिकार्डियल एफ्युजन उद्दा सो ह्या एको इमेज आमकां मस्त इन्फॉर्मेशन मेळटा कितलो उद्दा आसा खंय आसा या युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जावन आसना एक एरियांत मात्र आसता पोस्टिरियर टू द हार्ट म्हळ्यार हार्टा मक्षी एक चड उद्दा जावन आसता थंय सू घालूं जायना सो थंय डायरेक्टली आमी गाय घालूनची ऑपरेशन करूनची उद्दा काडका जाता चड एफ्युजन आस म्हण जाल्यार आनी हार्टा येद्राक आस म्हण जाय हार्टा तुग्ग आस म्हण जाल्यार तेन्ना ह्यांची एको स्कॅन करताना एक सू घालून त्या उद्दा भायर काडूं जाता सो असल स्कॅन आशिल्ले निमित्त आमकां डिसायड करूं जाता पेशंटाक सू घालून काडूं जाता की ऑपरेशन करून उद्दा भायर काडका जाता की म्हणून ह्या वेळी नमुनवार रितीचे आसता आतां ह्या एक्सरे तुमी पळयल्यार इतला हार्ट अशा साथ ना तुम्ही विंगड एक्सरे पळयला तांतू दिसून अशा पुरो तुमकां मदें एक हार्टाचे एक शॅडो आशिल्लो दवे जावन हांतू हार्टाचे शॅडो भारी व्हडशे दिसता सो ह्या पेरिकार्डियल एफ्युजन धवेच दिसची पुरो सगळ्या पेरिकार्डियल एफ्युजन ह्या ड्रेन कोण जाता तरी तुमकां मागीर हार्टाचे शॅडो करेक्ट जावन दिसूं येता आतां इतले पुरा तुमी प्रोसिजर सांगले हाका पुरा एक अंदाजे कितले खर्च जाता खर्च जावचे कितले म्हणून म्हळ्यार एक डिपेंड्स ऑन द कायंड ऑफ प्रोसिजर आनी कायंड ऑफ प्रोफायल एक जनरल वॉर्डा करचे म्हणजे आमी चडावत जनरल वॉर्डान ह्या करचे म्हूण जाता सो ह्या प्रोसिजराक सादारण 1 लाख लागीं जावच्या पुरो कन्झ्युमेबल्स आशिल्ल्या निमित्त चडावत कन्झ्युमेबल्साचे मात्र म्हणचे असलान तूं स्पेशल सुचर्स आसता यूज करचे इन्स्ट्रुमेंट्स स्पेशल आसता ट्रॅक्टर्स एक जनरल सर्जिकल सेट दाखोवन न्हय म्हूण म्हणटाची तशी
तशी दुसऱ्या आस्पत्र्यान दुसऱ्या नमनेर चार्जेस आसता आनी ताका उपयोग करता आसतना उपकरणां वयरी ताजे कॉस्ट डिपेंड जाता म्हण तुमी म्हणचे तशें आसता. वय 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 तशी आनीक एक विशय कसो आसा म्हळ्यार एक आमगेली हृदयाच्या भागांत थायमस म्हूण एक अंग आसा ते आमी म्हळ्यार इम्युनॉलॉजीन तूं वाजितना आमकां कसं मेळटा म्हळ्यार थायमस प्रोड्यूस टी सेल्स म्हणून आमकां इम्यून सिस्टम जावं जाल्यार तसले टी सेल्स प्रोड्यूस करता म्हणून ताका कसले समस्या येवची साध्य आसगी थायमस म्हळ्यार एक नॉर्मली अशें एक सन ग्लँड देहा भितर त्या हृदया भितर अशें आमी त्या सुरवेचे पिक्चर तुमी पळयलें म्हण जाल्यार उडगासस म्हण जाल्यार स्टर्नम बोना मक्षी अशें एक सन जागो ताका एंटीरियर मिडियास्टेनम म्हूण म्हणचे तंत अशें एक ग्लँडाक थायमस म्हूण म्हणचे ताजें फंक्शन कसलेंची स्पेसिफीक म्हणून आसना टी सेल्स आनी बी सेल्स म्हणून प्रोड्यूस जावचे म्हणून आसता बट त्या नतलारी ताजे निमित्त कांय ತೊಂದರೆ आसना आतां नतलारी अशें विशय पशी आमी चेड ताजेन कसो ತೊಂದರೆ जावच्या पुरो म्हणून आमी सांगुया थायमस बरी सान त्या ಒಟ್ಟು 5 सेंटीमीटर बाय 5 बाय 2 सेंटीमीटर तितले आसता नॉर्मली ताजे ट्यूमर जावचे साध्य आसा ताका मिडियास्टेनल मास म्हणून म्हणचे एंटीरियर मिडियास्टेनल मास त्या ट्यूमर जाताना त्या बिनाइन आशाके पुरो के मॅलिग्नंट कॅन्सर जावन आशाके पुरो सो त्या एनलार्ज जावन हॉट जावन आसतना ताका आमी थायमोमा म्हणून म्हणटांची ताच्या ट्युमराक त्या कॅन्सर वय म्हण जाल्यार ताका थायमिक कार्सिनोमा म्हणून म्हणचे आतां कसले रितीर आसूं त्या उडगास आसूं का मिडियास्टेनम म्हळ्यार थोराक्सा भितर आशिल्ल्या त्या पास एक स्पेस ते कसलेंची वर्तस म्हण जाल्यार त्या सुत्त आशिल्ल्या स्ट्रक्चर्सांक बाद येता प्रेस करता थैमासा मक्षींची हार्ट आसता आनी विंड पायप ट्रेकिया आसता सो ह्या ग्रो जातान थंय त्या वतिल निमित्त एक पेशंटाक श्वास घेवच्या कश्ट सूर जावच्या पुरो एके बीपी उण जावन येवच्या सूर जावच्या पुरो एके गिळच्याक तोंदरे जावच्या पुरो असल नमुनवार रितीचे प्रेजेंटेशन्स आसता सो ह्या कारणा खातीर ह्या ट्युमर एक भायर काडका जाता आमी हाका डिकम्प्रेशन म्हणून म्हणचे आनी त्या काडची कशी म्हळ्यार चडावत आमी करचे ऑपरेशन थोरकॉटमी म्हणून म्हणटांची थोरकॉटमी म्हळ्यार हृदया घाय घालून करचे वेराज ह्या हाका आमी स्टर्नॉटमी म्हणून म्हणटांची स्टर्न मेद्र आशिल्लेंची एक बोनांची ओपन करून हाड ओपन करून तेंद करून आमी त्या काडका जाता तर त्या काडटरी डिकम्प्रेस केल्यार म्हणके जाता कसो स्ट्रक्चर्स ओत्तिल्यार म्हणके आसा त्या सकड प्रेशर उण जाता थंय आनी ताजे नंतर ऑफकोर्स ह्या बायोप्सीक वता बायोप्सीक वचून त्या कॅन्सर न्हय म्हण जाल्यार हुस्कुना त्या कॅन्सर वय म्हूण आयल्यार मागीर ताजे ट्रिटमेंट येद्रा वर्का जाता मागीर पेशंटाक एक ऑन्कॉलॉजिस्टाला रेफर जावन आसता किमोथेरपी गी रेडियोथेरपी गी कसं म्हूण अगत्य आसा गी म्हूण पळोवच्याक दॅट इज डिसायडेड बाय एन ऑन्कॉलॉजिस्ट आतां हे तुमी तावळी पयली प्रश्न एक CTVS कसो जाल्या म्हणून दिल्ल्याक तुमी विविध अंग सांगले म्हळ्यार हार्ट सांगले लंग सांगले तशी तुमी एक डायफ्राम म्हणून सांगले डायफ्राम म्हळ्यार आमगेल्या हांगा पोट्टा वयर आसचे एक मसल ते आमकां श्वास घेतना त्या वयर सकल वचचे एक फील जाता म्हणून त्या डायफ्रामाक कसले रोग येवची ज्यो कसले समस्या येवची साध्यता आसा आतां डायफ्राम म्हळ्यार पार्ट थोरॅक्सान तूं येवचे त्या एक पार्टिशन शे थोरॅक्स हृदयाच्या आनी पोटा मध्य आनी त्या मसल ब्रिदिंगाक हेल्प करचे मसल त्या कंट्रॅक्ट जाताना लंग्साचे सुत्तू नेगेटिव्ह प्रेशर येवन लंग्स व्हड जाता सो लंग्सांत वार घेवचे कशें म्हळ्यार ह्या डायफ्राम कंट्रॅक्ट जाल्या निमित्त आतां ह्या डायफ्रामाकय विविध नमनाचे तोंदरे येवचे साध्यता आसा चडावत हक्क अशे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम म्हणचे म्हळ्यार कसले इन्फेक्शन न्ही कसले इन्फ्लेमेशन न्ही पेट्ट जावचे चान्स आसा कसले चेस्ट ट्रॉमांत ना जाल्यार स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम म्हणचे आतां एक डायफ्राम त्या मसलांत कसले वीकनेस आसल्यार एक पार्ट ते एरिया दाखोवन पोट्टा आशिल्ले सकड कंटेंट्स वयर येवचे साध्यता आसा सो पक्कन ते ओपनिंग आसा वय म्हण जाल्यार कसले कारणा निमित्त ताका आमी डायफ्रामॅटीक हर्निया म्हूण म्हणचे हर्निया म्हळ्यार एक एबनॉर्मल प्रोट्रुजन अशें सो डायफ्रामांत वट्ट आसून तुग्ग आशिल्ल्या पोट्टा दाखोवन सकड इंटेस्टायन्स वयर आयल्यार ताका आमी डायफ्रामॅटीक हर्निया म्हणचे एक जनांक डायफ्राम वील बी इंटॅक्ट डायफ्रामांत कसले ओपनिंग आसना जाल्यार डायफ्राम मसल मस्त सपूर जावन येवन आसता वीक जावन आसता त्या सायडाक बाय बर्थ सांद दाखोवनची तशें आसल्यार पोट्टा आशिल्ले सकड स्ट्रक्चर्स त्या डायफ्राम आनीक वयरी वतयता सो डायफ्राम आमी ब्रीद करता बदो फ्लॅट जावका आशिल्ल्या
ह्या जनांतू जायना हंगेलांतू तशी वैरी जावन आसता आनी कालक्रमेण आनी कितें वीक जाता वता सो तेन्ना जाल्यार सकड इंटेस्टायन्स नी हर्द आयलें म्हणके दिसता जाल्यार तेजे वयर एक डायफ्रामाचें कवरिंग आसता बरी पातळ हाका आमी इव्हेंट्रेशन म्हूण म्हणचे डायफ्रामॅटीक इव्हेंट्रेशन ते समस्या अशी असल्यार एक चरडाक असल्यार तांकां कशी कळटा आनी ते कशी समकोर येता आतां ह्या आवतलो वेळ सांगिला एडल्ट्सांतू अशें न्ही आतां चेडवांक त्या एजारींची सुमार जनांक कसो जाता म्हळ्यार ह्या डायफ्राम वीकनेस आसता की डायफ्रामा दाखून कंटेंट्स वयर येता ओपनिंगा दाखून ह्या स्टेजार ताका म्हणचे आमी कंजनायटल डायफ्रामॅटीक हर्निया म्हणून सो त्या एजारी जावचे साध्यता आसा बर्थ दाखूनची तेन्ना जाता कसं म्हळ्यार त्या सायडाचे लंग्स एक्सपांड जावन आसना आनी लंग्स आशिल्ले कडेन इंटेस्टायन्स आसता सो चेडाक जत्तानांची दाखून श्वास घेवच्या तोंदर आसता चेडाल बण्ण समेत नीळ जावन येवच्या सूर जाता सायनोसिस म्हणून आमी म्हणटांची त्या सायड जत्तान एक एक्सरेंतू ह्या दिसता ताजे नंतर कुडले तेन्ना एक एमर्जन्सी प्रोसिजर ह्या करका जाता सो आमी कशें करचें म्हळ्यार त्या रितेरी त्या कारणारी हर्द ओपन कोर न्हू त्या कंटेंट अपास पट्टांतू मातशें पेटोवन त्या खंय ओपनिंग आसा डायफ्रामांतू त्या रिपेर करका जाता चेडा वतपंत रिपेर केल्ले कुडले लंग्स समय एक्सपांड जावन ताजे नंतर चेडू सौख्य जावन येता आनी एक 2-3 दिवस भितर वेंटिलेटर दाखून समेत काडूं जाता चेडाक न्यू बॉर्नाक एडल्ट्सांत कसो तुमी वयस्कांक विशयी तावळे चिके फूड सांगले तांकां कसं कशी समाधान पळोव येता आमी एडल्ट्सांक एडल्ट्सांक ऑपरेशन करून प्रोसिजर चेडा वत्ता सेम आसता बट प्लॅनिंग चेडा गती पडता आतां हंगेलांतू एडल्ट्सांतू इवेसरे या इव्हेंट्रेशन म्हणून आमी म्हणचे ह्या केन्ना कितें दाखून आसता एक पेशंटाक कशें की कारणाक हॉस्पिटला येवन आसता एक श्वास घेवच्या कश्ट आसता म्हणून आयलें तेन्ना इव्हॅल्युएशनार तेन्ना कळचें सो तेन्ना आमी बदा एमर्जन्सी शिदा पेशंट एडमीट करून गाय घालचे न्ही पेशंटाक वर्कअप करका जाता पेशंटा लंग फंक्शन कशें म्हणून पळोवका विंगड कसले कंडिशन आसा म्हणून पळोवका हार्टा कंडिशन आसा म्हणून पळोवका शुगर कशी आसा म्हणून पळोवका त्या सायड ऑप्टिमायज करचें म्हणून म्हणचे एक ब्रॉड टर्म ते ऑप्टिमायजेशन म्हणून सो त्या करता पेशंटाक विंगड सकड तोंदरे एड्रेस कोण जाता कडेर ह्या इलेक्टिव्ह सर्जरी इता म्हळ्यार ह्या मेजर सर्जरी जाता सो वीक आशिल्लो डायफ्राम मसल आमकां कसले करूं जायना त्या काडूंक जायना बट अपास हर्निया जावन मुखार सून येना तशी आमी एक मेश म्हणून घाल येता चेस्टांतू सो घाय घालून फस्ट त्या इंटेस्टायन्स चेडा वता इंटेस्टायन्स आसता पोट्टा दाखून आशिल्ले स्ट्रक्चर्स वयर येवचे आसता हर्द्यांतू सो त्या रेड्यूस कोण जाता तरी हर्निया वय म्हूण जाल्यार त्या स्टिच घालून ताका आमी प्रायमरी रिपेर म्हणून म्हणचे बंद करचे पक्कन ते वीकनिंग मात्र म्हूण जाल्यार आमी एक एक पंत थंय मेश दवरका जाता आतां मेश म्हळ्यार कसं म्हण नेमगुच्या पुरोवची एक सिंथेटीक मेटेरियल ते नेट शे आशिल्लें सो थंय चड स्ट्रेंथ दिता त्या जाग्याक एक त्या सायडाक डायफ्राम वीक जावन आशिल्ले निमित्त ते स्ट्रेंथ दिवच्याक आमी एक मेश म्हणून घालता ओवर अ पिरियड ऑफ टायम ते समज तेंची गट्टी जावन अडचून बैसून ताजे नंतर मुखार सून कसल्यांची हर्निया अशा भायर येना तशी त्या पळयता सो एक करेक्ट पार्टिशन तांचे लेवला आसून आनी लंग्स समय एक्सपांड जावच्याक सोडता हाक म्हणचे आतां एक एक्सिडेंट म्हळ्यार एक्सिडेंट आतां रोड एक्सिडेंट तावे मस्त कॉमन जाल्या तशी वयर सुकून पडचे तसले मस्त कॉमन आसा तशें आसतना हे आमगेले हे हृदय आसूं तसले एक अंगांक आमी कशी रक्षण करूं येता म्हणून तुमकां दिसता आतां एक्सिडेंट जाता न्हू सुमार कडेक पेट्ट जावच्या पुरो मत्त्याक जाता हेड इंजरी म्हणून म्हणटा तशींची हृदय जावचे चान्स आसा चेस्ट इंजरी म्हणून आमी म्हणटांची आतां चेस्ट इंजरी म्हळ्यार ओपन इंजरी आसा पुरो एक क्लोज्ड इंजरी आसा पुरो ह्या विशयान तूं जाग्रत कशी घेव येता म्हणून सांगच्याक जायना बट जत तरी कशें कर येता म्हणून आमी सांगू येता जाल्यार कुडले एक हॉस्पिटलाक पेशंटाक व्हरका जाता रुटीन चॅकअपाक तांते एक सिंपल एक चेस्ट एक्सरे म्हणून एक कळ्ळे कुडले आमकां मस्त इन्फॉर्मेशन मेळटा कसल्यांची भितर आमी आतां म्हणाल म्हणके न्युमोथोरॅक्स चल्ला म्हणून एक आमी प्लुरल एफ्युजन म्हणून म्हळाल आसा पक्कन रगत आयल्यार ताका आमी हिमोथोरॅक्स म्हणचे प्लुरल एफ्युजन म्हळ्यार उद्दा आसता म्हणचे हृदयांत उदका बदलाक रगत आसा म्हण जाल्यार कसले पेट्ट जावन ताका आमी हिमोथोरॅक्स म्हणचे हिम म्हळ्यार ब्लड थोरॅक्स म्हळ्यार चेस्टा भितर सो कारण कसले आसूं ह्या दोनी कंडिशनाक ट्रिटमेंट चेस्ट ट्यूब इन्सर्शन मुख्य फस्ट सो चेस्ट ट्यूब घाल्ले कुडले त्या वार गी ब्लड गी त्या भायर येता आनी लंग्स समय एक्सपांड जाता
आता विंगड स्ट्रक्चर्स आसा हृदयांत त्या आमी पळोवपाक जाता. हार्ट आसा, हार्ट आदोकून येवचे रक्तनाळ आसाची मुख्य रक्तनाळ ताका कसले पेटणी जावचे चान्स आसा. सो पक्कन ताजे कसले सस्पिशन आसल्यार आमकां एक संशय म्हणून एक्सरे पळयताना कसे की समना म्हणून दिसल्यार ते आमी पळोवन डिसायड करचे. मागीर एक सीटी स्कॅन करपाक जाता हृदयाचे. ह्या हृदयाचे सीटी स्कॅन करताना आमकां मॅक्सिमम इन्फॉर्मेशन मेळटा. एक्झॅक्टली खंय पेटो जावन कसले ताजेनी ताका कसले सर्जिकल इंटरवेंशन अगत्य आसवा. इता म्हळ्यार ह्या सकड एमर्जन्सी इंटरवेंशन्स या पाय करया की पर करया म्हणून म्हणचे तसले न्ही. इमिडिएटली करेक्ट टायमार जावका करेक्ट ट्रीटमेंट तशी. सो आतां ब्लड आसा वय म्हण जाल्यार ट्यूब घालून जाता तर आनीक ब्लिडींग आसा म्हण जाल्यार ताका सुमार आमगेले प्रोटोकॉल्स म्हळ्यार आसांचे. आमी मागीर चेस्ट ओपन करून त्या ब्लिडींग खंय म्हूण पळोवपाक जाता आनी ते रिपेर करपाक जाता. ब्लिडींग येवचे रबोवपाक जाता. ताचे पयस पुढं पेशंटाक एक हॉस्पिटल आयले कडले ब्लडनी अरेंज करून एक मेजर सर्जरीक प्रिपेर केलें म्हणके जावका तेच जाता. आतां असले एक ट्रॉमा जेतना असले एक एक्सिडेंट जेतना आमगेले ते रिब्स आस पळय ते रिब्स फ्रॅक्चर जाल्यार कसले समस्यास गी कॉमनली जावचे रिब्साचे फ्रॅक्चर लागले कोडले. तमा रिब्स तितलो स्ट्रॉंग म्हूण नाची त्या वेट बेरिंग बोन्स न्ही देहांत विंगड बोन हड्ड आशिल्ले मणकेंची. सो आतां रिब्सा फ्रॅक्चर जाल्ले वय म्हूण जाल्यार त्या एकय थंयचे एक सना क्रॅक शे आसा पुरो एकय त्या डिस्प्लेस्ड फ्रॅक्चर म्हूण म्हणटांची ताजे एंड चिक्के वयर तुग जावन आसता. त्या एंड चिक्के वयर तुग जावन आसल्यार त्या लंग्साक पंक्चर जावचे चान्स आसा. वॉट करचे चान्स आसा वॉट जाव चान्स आसा. सो ह्या कारणान निमित्त न्युमोथोरॅक्स म्हळ्यार एक जाता. एक ब्लिडींग जावं चान्स आसा. आतां चडा वतपर्यंत रिब्स फ्रॅक्चर मात्र आसा म्हूण जाल्यार ताका कसले करचे अगत्य पडना. त्या डिस्प्लेस जावन आसा ताजेन कसले चड डेंजर जावची साध्यता आसा म्हूण आसल्यार कडेरी आमी ते ऑपरेट करून रिब फिक्स करता म्हूण जाता. विच इज रेअरली डन. चडा वतपर्यंत अगत्य पडना. ताजितला समजता. बट तितल्या समानची पॉइंटेड एजेस आसल्यार एक सुमार रिब फ्रॅक्चर जाल्यार बेतून गेल्यार ॲट मल्टिपल साइट्स तेन्ना मात्र सर्जिकल ऑप्शन्स कन्सिडर करता रिब फिक्स करता जाता. तशीच आतां आमगेले हृदयाचे रिजन थोरासिक रिजनांतू अन्ननाळे आसा या एसोफेगस आसा हाजी तुमी कसले पळयता की न्ही ते गॅस्ट्रोतांनी पळोवचे हाजे विशयी ब्रीफली सांगुयात आमी चडावत पळोवचे लंग्स हार्ट डायफ्राम आनी जनरल थोरॅक्स इसोफेगस म्हूण म्हणचे अन्ननाळाक. ह्या आतां चडावत पळोवचे सर्जिकल गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट म्हणून आसा तांची एक अनेक सुपर स्पेशालिटी. ताजी कसा विशय आसता तांणी पळयतांची. फूड जाल्यार जनरल सर्जन्स पळयता आशिल्ले आनी थोरासिक सर्जन्स जाल्यार पळयता आशिल्ले. बट आतां ताजे एक स्पेशालिटी म्हूण एक येत तरी सुपर स्पेशालिटी म्हूण येत तरी त्या चडावत तांणी पळोवचें म्हूण आसता. ताजे सुमार नमनाचे डिजीजीस आसा पुरो कॅन्सर जावचे तसले अशा के पुरो विविध नमनाचे रोग ताकाय एसोसिएट जावन आसा पुरो. बट त्या पळोवच्याकांची आतां एक सेपरेट एक स्पेशालिटी म्हणून आतां आमी गेला खेरीचे प्रश्न कसो म्हळ्यार आता मी अनेक आम्ही हृदया विशयार कसले माहिती घेनी म्हणजे हार्टा विशयार माहिती घेनी ते आम्ही आमगेले मुखावेल उपाख्याना करूया जाल्यार ह्या आयचे उपाख्यान आमगेले समयावकाश जेता इले. सो एक समग्र जावन एक उलोवक जाल्यार सांगता जाल्यार आमगेले विक्षकांक या कार्डिओथोरासिक अँड वॅस्क्युलर सर्जरी विशयार तुमी एक कसं सांगू इश्ची पावताची म्हणजे कशी जागृत करत म्हणून तुमी सांगताची. म्हण आतां कसं म्हळ्यार आमगेले विक्षकांक कसल्यांची तोंदर आयले कोडले पेशंट्सांक जनांक कळना तांकां कसो तोंदर आसा पुरो म्हूण एक खांग किशें आसा पुरो कफ येता म्हणून एक उदाहरण दिवचें म्हूण जाल्यार मुख्य कसं म्हळ्यार एक कोणाक एक डॉक्टरांक वचून एक फस्ट एक दाखोवका म्हूण ते कसले आसेशना म्हूण सकड कसले नातल्यार सकडांक खुशी. बट कसले विशय वय म्हूण जाल्यार त्या टायमार इंटरवेंशन आसल्यार ताजे बेनिफिट चड अशें. सो कसं म्हूण जाल्यार एक रुटीन एक इवॅल्युएशन एक करूंक एक तांगेले एक हॉस्पिटलागी दी तांगेले फॅमिली डॉक्टरागी कोणाक एक दाखोवचें मुख्य म्हूण सकड स्पेशालिटीजांक ह्या एप्लाय जाता. सान आसतनाचे रोग समाधान पळोवका म्हणून इतले वेळू हृदयाचे शस्त्रचिकित्सा सर्जरी ऑफ द थोरॅक्स ह्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिले डॉक्टर सूरज पै एम आमगेले कार्डिओवॅस्क्युलर अँड थोरॅसिक सर्जन हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर माम. धन्यवाद. तशीच आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.